नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. म्हादय प्रकल्पाचेर सुप्रीम कोर्टात कर्नाटकाक फटें. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्राची कसलीच मान्यताय ना. म्हादय बचाव अभियानाचे मोठे जैत. ट्रिब्युनलांत गोंयची बाजू भक्कम. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर पणजे रोल मॉडेल करपाचो बीजेपीचो जाहीरनामो. उदक, वीज, कोयर, येरादारी, स्मार्ट सिटी खाला पणजेक 27 MLD उदका प्लांट. 3 वर्सांत पणजे सोकपीट फ्री. पर्रीकार रेकॉर्ड मार्जिनान जिखपाचो सोड. पडिल्लो दुसरो बीजेपीचो सीएम म्हूण रेकॉर्ड करतलो. जाहीरनाम्या परस 23 वर्सां अपेशी आमदारकीचो पोस्टमॉर्टम करचो काँग्रेसीचो सल्लो. सीसीपीचे नगरसेवक आनी पर्रीकाराची मिटींग. बाबुश कॅम्पातले 9 नगरसेवक मिटींगेक. जिखपाचे मार्जिन वाडोवंक पर्रीकार मागता बाबुशाच्या नगरसेवकांचो सपोर्ट. पणजेची अष्टमीची फेरी निमाणे दर्या संगमाचेर. बुधवारा पोलीस आनी कामगारांक घेवन महापालिकेन धुडगूस घाले उपरांत ब्रेस्तारा पर्रीकाराच्या मध्यस्थीन तोडगो. आनी रोपण करपाचे कृत्रीम धोपरांचे मोल केंद्र सरकारान केलं नियंत्रित. कृत्रीम धोपरांच्या सुट्या भागांचे मोल 65% मेरेन देंवयलें. मायज रेट लायतले कंपन्यांचेर दंडात्मक कारवाय. म्हादय न्हंयचेर कर्नाटकान चालू केल्ल्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्र सरकाराची कसलीच परवानगी ना हें सुप्रीम कोर्टा मुखार एक्सपोज जालां. त्या फाटभुंयेर थंय कसलेंच प्रकल्पाचें काम कर्नाटकान करचें न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. कर्नाटकान थंय कसलेंच काम करचें न्ही म्हूण सांगून कोर्टान म्हादय बचाव अभियानाची ही याचिका निकालांत काडली. ह्या आदेशान ट्रिब्युनला मुखार गोंयची बाजू भक्कम जाल्या. कर्नाटकान आजनेरी केली जाल्यार अभियानाक परत सुप्रीम कोर्टांत दारां उक्तीं आसात म्हूण अभियानाची फुडारी निर्मला सावंतान आदोगादाच्या म्हायती वेल्यान प्रुडंटांक सांगलें. आज सुप्रीम कोर्टान पळय हियरिंग आशिल्लें तातूंत फली नरिमन कर्नाटकाचे जो कावन्सील आशिल्लो ताणें सांगलें की थंय प्रोजेक्टाचें काम चालू ना म्हणजे ताका कोर्टाक मिसगायड करपाचें आशिल्लें. त्या वेळाचेर कोर्टान तांकां सांगलें म्हणजे जजान तांकां सांगलें की हाज्या फुडें कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी कॅरीड आउट. हाज्या फुडें तुमी ताजें बांदकाम करपाचें ना. कळसा बांडुराच्या प्रोजेक्टा संबंदात तुमी काम करपाचें ना अशें कोर्टान सांगलां. म्हणजे हाजो अर्थ असो जाता की कळसा बांदुराचें काम जर ते कोर्ट तांकां करूंक दिना तर तो प्रोजेक्ट बंद पडिल्ल्या भशेन जालो ना पूण अजून हातान ऑर्डर मेळूना. एक्झॅक्टली कितें सांगलां तें कळना पूण सांगला ताजो अर्थ असो आसा अशें आदवोगादान कळयलां. केस डिस्पोज जाल्या आनी सांगला नो वर्क विल बी कॅरीड आउट इन रिस्पेक्ट टू कळसा बांदुरा प्रोजेक्ट. आमकां सामकें तेळून रावचें पडटलें की कर्नाटका गव्हर्मेंट थंय कितें करता. जर तांणी काम केलें आमी कोर्टाक सांगचें पडटलें की ताणें काम केल्लें आसा आनी आमचे फोटोग्राफ सकट आमी तांकां दाखयतलीं न्ही काम चालू आसा म्हणून. तांकां भितरले भितर करपाचें ना म्हणजे कोर्टाक त्या प्रमाणे मागीर एक्शन घेवचें पडटलें. पूण सध्या तांकां सांगिल्लें आसा की तांणी काम करप ना. सॉलिसिटर जनरलान जे एफिडेविट फायल केलां तातूंत तांचे कडेन परमिशन ना हें सिद्ध जालां. काँग्रेसीक पणजेकारांचो सपोर्ट ना. ते फ्रस्ट्रेट जावन फटीचे रिपोर्ट आनी खबरो पाताळतात म्हूण बीजेपीन इलेक्शन कमिशना कडेन कंप्लेन केल्या. पणजेचो जाहीरनामो उमेदवार पर्रीकारान रिलीज केलो. 2017तली आश्वासनां धरून आनी कांय नवे प्लान तातूंत घाल्यात म्हूण पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो. पणजे खातीर खंय खासा 27 MLD प्लांट घालतले. 2020 म्हणल्यार पणजे सोकपीट मुक्त. बीजेपीच्या पणजे जाहीरनाम्यांतल्यो कांय मुखेल गजाली ह्यो. म्हाका केवळ जिखपाचें कॉन्फिडन्स ना जाल्यार एका रेकॉर्ड मार्जिनान जिखपाचें कॉन्फिडन्स पणजेकारा कडच्यान मेळिल्लें आहा. एक पयलीं हांव जाहीरनाम्या पयलीं सांगता आनी ती गोश्ट म्हणजे जो जाहीरनामो आमी 2017 दवरलेलो इन डिटेल
तो जाहीरनामो आमी एंडोर्स करतात, कारण तेच परत परत रिपीट करच्या पेक्षा आमी तो एंडोर्स केला. बायोफ्युएलाचेर चलणाऱ्यो बशी आमी पणजे शहरान इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. म्हणजे पणजे शहरांतलो ट्रान्सपोर्ट हो पूर्णपणे प्रदूषण रहीत आनी एक्सटेन्सीव आसचो. पायपां जी कितें ओल्ड जाल्या ती चेंज करून टुवर्ड्स कंप्लीट कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय हो टार्गेट दोळ्या फुडें दवरून आमी उदकाचें हें करतले. जे PDAचे मार्केट पोन्ने मोडलेलें आहा ते हें करून ते हॉल मार्केट बी अशी सगळी वेवस्था करतली. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट बायगिणी सोप पीट फ्री पणजी बाय 2020. पणजे कंजेशन फ्री करपाक गव्हर्मेंट ऑफिसीस भायर काडप. CCTV नेटवर्क विथ सेंट्रलायज कमांड सिस्टीम. म्हणजे बेटे CCTV लायले अशें न्हय जाल्यार एका जाग्यार पुलीस हेडक्वॉर्टरान किंवा पणजे पुलीस स्टेशनान ताजो मॉनिटरींग करपाची वेवस्था ताजे बरोबर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. मनोहर पर्रीकार रेकॉर्ड मार्जिनान जिखपाचो सोडूच पडिल्लो दुसरो BJPचो CM उमेदवार म्हूण रेकॉर्ड करतलो म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. CLPचे बसकेंत शांताराम नायकान मुख्यमंत्री पर्रीकाराची बरीच खरडपट्टी काडली. पर्रीकारान आज जाहीरनामो काडचे परस 23 वर्सां पणजेचे अपेशी आमदारकीचो पोस्टमॉर्टम करचो म्हूण काँग्रेसीचो सल्लो. रेकॉर्ड ब्रेक करतलो तो दुसरो मुख्यमंत्री आसतलो पडपाचो हांगा. एक पडलाच आमी उडयला दुसरे मुख्यमंत्र्याचे आमी उडयतले रेकॉर्ड ब्रेक. तो स्वप्न येता आपूण पडलो जाय तरी सुद्दां आपलो एक जॉब आसा म्हण ठीक स्वप्न येता. आतां मोदी ताका तो परतो जॉब दितलो काय कितें दितलो आमी सांगूंक शकनात. म्हणून तो राहुल दवरलो नो ताणें तो दवरलो त्या रिजायन जावना कारण ताका गॅरंटी ना जिखपाची म्हणून ते बाबा येना आनी पुढे ना अशें जावपा म्हणून परतो वचपा जाय स्कोप आसपा जाय. आमी CRZची एक मिटींग गेली तेन्ना मनोहर पर्रीकारान हें उलयल्लें. आय एम रिमायंडींग हिम. तो म्हणपाक लागलो ते क्रीक न्ही तो म्हणला नाल्ला. आज तो क्रीक म्हणटा. ते मिटिंगेचे गव्हर्मेंट ऑफिशल्सा बरोबर आमदारां बरोबर तो नाल्ला म्हणटालो. सी द फ्लोटिंग पॉयंट आनी हो पडे क्रीक म्हणटा तो म्हणटा लागलो ताका एक आड घालपा जाय आनी तो म्हणा लागलो क्रीक आहा तो नाल्ला करपा जायो. ही इज इवन गिवींग आयडियाज. बट ऑल दीज इश्यूज आर वे गोंयकारपण आनी स्ट्रेट अवे फ्लोटिंग पॉयंट गोंयकारपण आनी उरलो ना. हे गव्हर्मेंटाक गेले आनी मनोहर पर्रीकार आयले. विजन आहा काबां करपाचें. पूण हे चारय कॅन्डिडेट जे आसा आमच्या काँग्रेसची जे अनिशा पेरेरा, मारियो डिकॉस्टा, जॉन फेर्नांडीस आनी मोरेनो रेबेलो हे चारय कॅन्डिडेट जे आसात ते कुर्तरी, नुये, कुमारजुवे आनी कालांगूट अशे चारय जिल्हा मतदारसंघांतल्यान हे 4 उमेदवार जे काँग्रेस पार्टीन दिल्ले आसा. अध्यक्षान तांकां बी फॉर्म दिवन काँग्रेस पार्टीन तांकां पार्टी लायन आज हे पडेन कॅन्डिडेट हे केल्ले आसा. सिनियर राणेन प्रचार करप काय ना ताचे स्वातंत्र्य ताका दिला म्हूण काँग्रेस सांगता. हे फावट खंय पार्टी ZPची वेंचणूक पक्ष पावण्यार लढटली. 4य ZP उमेदवारांची काँग्रेसीन नांवां जाहीर केली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. पर्रीकार सध्या बाय इलेक्शनाक पणजे नगरसेवकांचो सपोर्ट सोदता. निवडून येतकीच सगळ्या वॉर्डांनी भेदभाव नासतना कामां करपाचें उतर पर्रीकारान CCPच्या कॉर्पोरेटरांक दिलां. बुधवारा सांजे पणजेचे धरून बाबुश कॅम्पांतल्या कॉर्पोरेटरांची पणजे एका हॉटेलांत पर्रीकारा बरोबर मिटींग जाली. 21तले 20 कॉर्पोरेटर आशिल्ले. मार्जिन वाडोवंक म्हूण पर्रीकारान तांचे कडेन सपोर्ट मागला. पणजे बाय इलेक्शनाचो प्रचार जाहीर नसलो तरी घराघरांनी आनी कॉलनींनी नेटान चल्ला. पर्रीकाराची बुधवारा सांजे CCPच्या सगळ्या कॉर्पोरेटरांबरोबर एका हॉटेलांत मिटींग जाली. 21तले 20 कॉर्पोरेटर आशिल्ले. दिनेश साळगांवकार एकलो वैयक्तीक अडचणीक लागून पावलो ना. आपले मार्जिन वाडोवपा खातीर सपोर्ट करात म्हूण पर्रीकारान कॉर्पोरेटरांक सांगलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पर्रीकारा बरोबर मिटींग जावचे पयलीं बाबुश कॅम्पाचे 9 कॉर्पोरेटर बाबुशाक मेळून गेल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. FDAन हणजूणचे कल्लीस रेस्टॉरंट बंद करपाचो आदेश दिला. ब्रेस्तारां तांणी रेस्टॉरंटाची तपासणी केली. रेस्टॉरंट अनहायजेनीक कंडिशनांत आसा आनी FDAचे कितलेशेच कायदे मोडून तें चल्लां म्हूण FDAन रेस्टॉरंट बंद करपाक लायलां.
हॉटेलाचो पात्रांव एडविन नुनिसाक मंगळारा ड्रग्साचे केशींत धरिल्लो. बुधवारा ताका जामीन मेळिल्लो. गिव ब्रेक.